शेतकऱ्यांचं शेताविषयीचे प्रश्न गेल्या 2008 पासून आतापर्यंत प्रलंबित आहे. आणि त्या शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झालेले आहे मायनिंगाक लागून ताका लागून शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत खूपशे प्रयत्न आणि आंदोलनां केलेली असतात. मायनिंग कंपन्यां कडेन बाकी सरकारी संस्था कडेन आणि त्याचो शेतकऱ्यांचे जे कितें नुकसान झालेलें आहा खाण धंद्याक लागून तेचे झोनल ॲग्रिकल्चरल ऑफिसां तेंच्यांनी सगळे नुकसानीचे एक आराखडो तयार केल्लो आहा आनी शेताचे कितले नुकसान जाल्लेले जो 50% वयर तेचो रिपोर्ट सुद्दां केल्लो आनी शेताक कितले प्रत्येक शेतकऱ्याक कशी एकरा फाटल्यान नुकसान भरपाई जावपाची दिवंक जाय तेचे आराखडो तयार केल्लो आहा. आनी हे प्रश्न 2008 पासून प्रलंबित आहात, आजपर्यंत प्रलंबित आहात. थोड्या कंपन्यांनी ते नुकसान भरपाई दिलेली आहे, पण जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई अजून दिवपाची आसा 2016 पर्यंतची. तेन्ना हो प्रश्न प्रलंबित आसतना सरकार कडल्यान कांय प्रयत्न जावंक ना. फक्त मामलेदार कचेरीचे ते प्रश्न जाल्लेले आहेत. मामलेदार कचेरी आणि डेप्युटी कलेक्टर कडेन. त्याच्या फुडें सरकारान तितून आपले कांय वजन खर्च करूंक ना खाण कंपन्यां कडेन. तेन्ना हो प्रश्न आमचो प्रलंबित आहे. हेका लागून आमी आतां त्याच बरोबर शेता विशयीचे बाकीचे सुद्दां शेता विशयी पाण्या विशयीचे बाकीचे प्रश्न सुद्दां आमचे खुबशे आसात शेतकऱ्यांचे. तेची बरोबर विलेवाट लागना. सरकारान तेतून लक्ष घालूंक जाय. हांव स्वयं कामत मय ऑल इंडिया किसान सभा हेच्या तर्फे एक सरकाराक विनंती करता की आमी मयाचे शेतकार जे कोण आसात आमच्या वांगडा साथ दितात तांकां सगळ्यांक विश्वासान तेणी घेवचे आनी हो जो आमचो विशय आहा नुकसाण भरपाईचो तो तेणी आमचे एक विनंतीचेर तेणी मान्य करून तेजेर बरो न्याय दिवचो. फुडल्या सोमारा 25 तारखेक आमचो जो किसान युनिट मागीर ताचो मोर्चा आसतलो. थिएटरा कडसून सुरवात जातली. मागीर बायपास शांतादुर्गा स्कूल, बायपास, KTC बस स्टँड आनी मामलेदार ऑफिस असोय तेजी रूपरेशा आसा. आमी सविस्तर परमिशन डेप्युटी कलेक्टर, ट्राफीक सेल, बिचोले पुलीस हेंचे कडसून घेतले. हांव आनी एक विनंती करता सरकाराक की आतां ह्या गोंयच्या विधानसभेचे 2 दिसाचें अधिवेशन आसा आनी हे लास्ट अधिवेशन सरकाराचें. ह्या लास्ट अधिवेशनाक तरी सरकारान जागे जावन हो आमचो जो मय शेतकाऱ्याचो जो प्रश्न आसा, जे गरीब शेतकार आसा जेंची परिस्थिती सामकी हाता भायर गेल्ली आसा तांकां जी नुकसाण भरपाईचे जो प्रश्न आसा तो बेगोबेग तेंच्यांनी सरकारान विल्हेवाट लावचो. हांव आमच्या मयेच्या आमदारा कडेन विनंती करता की फाल्यांच्यान असेंब्ली सुरवात जाता. 18 आनी 19 तारखेक असेंब्ली आहा. हो जो आमचो जो मयाचो प्रश्न आसा तो असेंब्लीन प्रश्न हो उपस्थित करचो. ह्या विधानसभे इलेक्शनाक खूब कितें जावपाचें आसा. खूब बेकारी आमी भायरूय आमच्या देशान पळयल्ले आसा. जे शेतकाऱ्याचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तेजी सुद्दां तिडक, कित्याक ते शेतकार आमी शेतकार भाव, तेंचेर जो अन्याय जाला तो फाल्यां आमचेरूय अन्याय जातलो आनी जाल्लो आसा. हेचो विचार करून आनी गोंयचो जो मतदार आसा तो सामको सुशिक्षीत मतदार आसा. कोणाक सांगपाची गरज ना कोणाक मत मार. तांकां मनान दिसतलें की हे फुडले जो हे सरकार आसा हे आमकां फुडें कितें तरी आशा दिवंक शकता. कितें तरी आमच्या भुरग्या बाळांची जावं शेती विशयी जावं आनी कितें जी उदरगत आसा ती उदरगत हे खंयचे तरी सरकार एक बरें सरकार येतलें गोंयांत जेणे करून गोंय हे सुजलम सुफलम जातलें. प्रत्येक वोटराक आपली जबाबदारी खबर आहा आनी त्या जबाबदारीन मतदान करतले आनी योग्य तो निर्णय ह्या गोंयच्या जनते खातीर घेतले. कृष्णा गडेकर अध्यक्ष मय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा मय नेटाचो. आमचो प्रश्न आमची नुकसाण भरपाई हे शेतकऱ्यांची 6 वर्सांची प्रलंबीत आहा. ती आमची ह्या मायन ओनरांनी चौगुले शेजारी तेंची माती वचून आमची हांगासर नुकसाण जाल्ली आहा शेताची.
शेतां ही पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी ही 6 वर्सांची आमची प्रलंबीत आहा तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन आमचेर जे निर्णय दिवचो आनी आमकां ही नुकसान भरपाई आहा पळय ती बेगीनच्या बेगीन दिवची हेच आमची अपेक्षा. आमचो मोर्चा 25 तारखेक बिचोले सिटीन आसतलो की आमची जी लुकसाण भरपाई आहा ती आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवची आनी ह्या शेतांची आमची पुनर्वसन जावची आनी हे शेतकारांचे प्रश्न आहा ते सरकारान बेगीनच्या बेगीन प्रलंबीत रावचे हेच आमचे मागणी आसा. तेन्ना सरकारान हेचेर बेगीनच्या बेगीन आपलो निर्णय दिवचो. टोटल क्या शेतकार आमचे टोटल हे 550 शेतकार आहा म्हणजे एरिया तेंचे आनी हेर्स आसा म्हणजे चलून आमच्या 700-800 लोक आसात हे की हांकां ह्या लोकांक नुकसान भरपाई मेळपाची आसा जी जेन्ना ही सरकारान हांकां 700-800 लोकांक हेंचे कुटुंबांक ह्या कोविडाच्या टायमार तरी आदार करचे आनी सगळ्यांक ही नुकसान बेगीनच्या बेगीन दिवची